शाळेत 6वी येत्तान शिकता. दारा फाटल्या खाजीन काळ्या मोयाचे बिराड असले. बिराडांतल्यान रानचे कुडीन जेवणा कुडीन मोयाचे सदांच यो वच असले. सगळ्यो कुश्यो शिस्तीन राखीन चलताल्यो. पूण ताचे मदीं एक हुदहुदी मोय आशिल्ली. तिने सदांच राख मोडची आनी आपणें सगळ्यान फुडें धांवचें. वचत थंय हुदहुदप. तिच्या ह्या हुदहुद्या स्वभावाक लागून तिका नांवूच पडिल्लें हुदहुदे. हुदहुद्याचे नाक सामकेंच तिखसाण. खंयूय कोणीय रांदूं खाणाचो आवाज पयलीं हुदहुद्याच्या नाकांत. मागीर गे हुदहुदे धांवली मुखार. जाणटेली ताका शिटकायताली, आगो हुदहुद्या सांबाळून, बेठोच वास येता म्हूण धांवू नाका, नाजाल्यार पडटले त्रासांत. पूण हुदहुदे ते हुदहुदेच. ताणें जाणटेल्याची सांगणी केन्नाच खाला-मनार घेतली ना. एक दीस रानची कुडींतल्यान घोडामेलाचो वास सुटलो. तो बंदर इकलो हुदहुद्याच्या नाकान. ते सगळ्यान पयलीं धांवले थंय. आगो हुदहुद्या राव राव म्हणून सगळीं म्हणटात थंय आसात. हुदहुदे पावले रानचे कुडींत. थंय गॅसींत कायलींत गोडमेल शिजताले. घरकान्नी मेल जाले काय पळोवपाक एक कुलेबर मेल बशिन घाले. मेल जाले ते पळोवन तिने गॅस बंद केली आनी ती थंयसावन गेल्या मात. हुदहुदे चडले सोमते बशीन आनी खरें तोंड मेलं. हुनहुनीत मेलान हुदहुदेचे तोंड भाजले. तशे लागले हुदहुदे थंय थंय नाचप. ताचे फाटल्यान बरें शिस्तीन राखीन आयिल्ल्या मोयांक बरें निवलेले मेल खावंक मेळ्ळे. पोटभर मेल खावन मोयो परतून बिराडाक लागल्यो. आनी अजाप म्हणल्यार ताचे फाटल्यान शिस्तीन हुदहुदे चलताले. हुदहुदे बरो घडो शिकले. ते शिटूक जाले. जाणटी जे आमकां शिकयता समजायता ते आमच्या बऱ्या खातीर हे ते समजले. तेन्ना सावन हुदहुदे हुदहुदे उरले ना. देव बरें करूं.